वेर्णा महाराज जंक्शना कडेन बिरेस्तारा सकाळी 6:45 MP पासिंग टँकर आणि दुचाकीमध्ये अपघात घडलो। या अपघातात मूळ नेपाळचो रावपी श्रीराम शाह या 34 वर्षाच्या तरणाट्याक मरण आयले, अशी माहिती DYSP सुनीता सावंत हिने दिल्या। IDX गोवा खातीर वेर्णाच्यान जॉन डिसिल्वा। वेर्णा पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीन महाराजा जंक्शनाकडे वेर्णा सकयल बिल्डिंग देवच्या पयलीं एक्सिडेंट जाल्लो आसा सकाळच्या 6:45। हितून टँकर जो आसा MP रजिस्ट्रेशन दिलीप बिडकोनाचो हो चलयतालो गणेश सूर्यवंशी म्हणून 45 वर्साचो मनीस, नेटिव्ह ऑफ MP, आणि कोर्तालीम जंक्शनाचेर जे काम चलिल्लें आसा रस्त्याचेर ताका हो टँकर चलतालो। तांच्यांनी व्हरून हाडलो तो इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान आणि टर्न घेता आसतना थंयसर इट इज 2 वेज, 2 रस्ते आसा, एक येवपाक एक वचपाक। तो रावंड मारता आसतना कोर्तालीम जंक्शनाचेर वता आसतना फाटल्यान जी सुझुकी SS मोटरसायकल आशिल्ली GA08Q 4846 हो चलयतालो श्रीराम शाह म्हणून 34 वर्साचो मनीस। ही इज अ नेटिव्ह ऑफ नेपाळ। इट्स अ बॉर्डर बिटवीन बिहार एंड नेपाळ, महोत्रे म्हणून। हांगल्लो जो मनीस आसा हो ताज्या टायराच्या दोनी मदींनी, फाटलो टायर फुडलो टायरांच्या मदींनी रॅम जालो, भितर गेलो तो सोमतोच, आणि ऑन द स्पॉट ताजी मृत्यू जाल्लो आसा। हाच्याक लागून आमी ऑलरेडी ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा। डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडिल्ली आसा आणि गणेश सूर्यवंशी हाच्या बद्दल फुडली चवकशी करून ताका ताब्यात घेतिल्लो आसा।